नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रशासनातलो भ्रष्टाचार ना करपा खातीर गांभीर्यान उपाय करपाक जाय. नवी दिल्लीत आयोजीत केल्ल्या सतर्कता जागृताय सप्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्याक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी उक्तायलें मत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू बिरेस्तारा लष्करी गणवेशांत INS विक्रांत ह्या विमानवाहू युद्ध नौकेचेर वचून भारतीय नौदळाच्या कवायतींची केली पळोवणी. राष्ट्रपती पद आपणायले उपरांत द्रौपदी मुर्मू हांची पयलीच युद्ध नौकेचेर भेट. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक लागला नेट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची धुळे आनी नाशिकांत जाल्यार गृहमंत्री अमित शाह हांची सांगलीत जाली भौशीक प्रचार सभा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर अमेझिंग गोवा 2024 ह्या उद्देगीक गुंतवणूक विशयक आंतरराष्ट्रीय परिशदेचें जालें उक्तावण. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हांचे सयत मानेस्तांची हजेरी. आनी 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगतीं गोंयांत आयोजीत केल्ल्या 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे फाटभुंयेर प्रसार माध्यम प्रतिनिधींच्या संवादाची कार्यावळ. PIBचे प्रधान महासंचालक धीरेंद्र ओझा हांणी केलें मार्गदर्शन. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रशासनातलो भ्रष्टाचार हे एक तरेचें दुयेंस आसा, तें गांभीर्यान नश्ट करूंक जाय अशें मत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी उक्तायलां. नवी दिल्लींत केंद्रीय सतर्कता आयोगान आयोजीत केल्ल्या सतर्कता जागृताय सप्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत राष्ट्रपती मुर्मू उलयताल्यो. भ्रष्टाचार मुळासावन नश्ट जावचो हे खातीर सरकार जायतीं पावलां उखलता, मात ताका अपेक्षीत यश मेळना. ताचेर उपाय येवजण्यो करूंक जाय अशें तांणी म्हळें. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर येवजण, मार्केट प्लेस हे सारक्या मळार आर्थीक गुन्यांव चड जातात, हे खातीर जागृताय म्हत्वाची अशें मत तांणी ह्या वेळार मांडलें. भारत सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कल्याणकारी सहायता के वितरण में पारदर्शिता आई है. सार्वजनिक खरीद में टेंडरिंग का कार्यान्वयन किया गया है. गवर्नमेंट मार्केट प्लेस की शुरुआत किए हैं. एक प्रोबिटी पोर्टल संचालित किया गया है. वर्ष 2018 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को संशोधित किया गया है. इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट लागू किया है. पिछले इस 10 वर्षों में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सरकार ने $12 बिलियन से अधिक की संपत्तियां जब्त की है. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल बिरेस्तारा लष्करी गणवेशांत INS विक्रांत ह्या विमानवाहू युद्ध नौकेचेर वचून भारतीय नौदळाची तांक पळयली. राष्ट्रपती खातीर गोंय आनी कारवारच्या मजगतीं खोल दर्यांत नौदळाच्या पश्चीम तांफ्यांत ह्या खासा कवायतीचें आयोजन केल्लें. ह्या कवायतींत 15 मुखेल युद्ध नौका आनी पाणबुड्यो वांटेकार जाल्यो. INS विक्रांत ह्या युद्ध नौकेवयली राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची ही पयलीच भेट आशिल्ली. ह्या वेळार नौदळ मुखेली एडमिरल दिनेश त्रिपाठी आनी हेर सर्वोच्च अधिकारी हाजीर आशिल्ले. भारतीय सेना दळांच्यो सर्वोच्च कमांडर आशिल्ल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां ह्या वेळार नौदळाचे कार्य आनी कार्यपद्दतीची म्हायती लेगीत दिली. नौदळान आयोजीत केल्ल्या वेगवेगळ्या कवायतींची तांणी पळोवणी लेगीत केली. आज सर्वोच्च न्यायालयान 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठान अल्पसंख्याक संस्थानाचो दर्जो मेळोवपाची व्याख्या मांडली. अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या प्रकरणात विद्यापीठाक अल्पसंख्याकाचो दर्जो मेळटलो काय ना हें थारावपाक नवो 3 न्यायाधीशाचें खंडपीठ ह्या वेळार स्थापीत केलें. आज जाल्ल्या सुनावणेंत DY चंद्रचूड हांच्या फुडारपणा खालच्या खंडपीठान 4-3 अशा भोवमतान 1967च्या अजीज भाषा प्रकरणातलो निर्णय भायर मारून फक्त कायद्यान स्थापीत जाल्या म्हणून संस्थेक अल्पसंख्याकाचो दर्जो दिवप ना हें चुकीचें अशें न्यायालयान स्पश्ट केलें. 2006 वर्सा अलाहाबाद उच्च न्यायालयान जाल्ल्या सुनावणेन अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाचो अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थानाचो दर्जो काडून उडयल्लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचार कामांत वांटेकार जातना नाशिकांत आयोजीत भौशीक सभेत उलोवप केलें. ह्या वेळार काँग्रेस पक्षाचेर टिकास्त्र चलयतना फाटलीं कितलींशींच वर्सां देशांत काँग्रेस सरकार आसून लेगीत गरीब आपल्या सामान्य गरजां खातीर वंचीत उरले. पूण फाटल्या 10 वर्सां भितर भाजपा सरकाराच्या फुडारपणा खाला 25 कोटी गरीब गरिबीच्या रेशे भायर आयिल्ल्याची खोस तांणी उक्तायली. तशेंच आपूण गरिबांचो आनी जनतेचो सेवक जावन आसा, हाकाच लागून आपल्याक अशे तरेची सकारात्मक कामां करपाक शक्य जाता अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें.
फिर भी गरीब रोटी, कपड़ा, मकान के लिए मोहताज रहा। लेकिन अब केवल 10 वर्षों के भीतर भीतर देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि मोदी की नीयत सही है। मोदी गरीब का सेवक बनकर काम करता है। महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 सुवाती खातीर 20 नोव्हेंबर दिसा वेंचणूक जातली। वेंचणूक प्रचारा खातीर राष्ट्रीय फुडारी महाराष्ट्रांत वेगवेगळ्या सुवातींचेर प्रचार सभांनी वांटो घेतात। भाजपाचे राष्ट्रीय फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज धुळेंत लेगीत आयोजीत केल्ल्या भौशीक सभेत संबोधीत केलें। महाराष्ट्रांत वेंचणुके खातीर गटीत जाल्ल्या महाआघाडीचे प्रधानमंत्र्यांनी खर उतरांनी टिका केली। उदरगती खातीर महायुतीचे सरकार येवप गरजेचें आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। आघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। साथियों, राजनीति में आने पर हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है। हम जैसे लोग जनता को ईश्वर का रूप मानते हैं, जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। वही कुछ लोगों की राजनीति का आधार है लोगों को लूटना। जब लोगों को लूटने की नीयत वाले महाआघाड़ी जैसे लोग सरकार में आ जाते हैं तो वो विकास ठप कर देते हैं, हर योजना में भ्रष्टाचार करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभेच्या वेंचणूक प्रचाराक नेट येवंक लागला। मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी काल नागपुरांत भौशीक सभेत वांटो घेवन महायुती उमेदवारा खातीर प्रचार केलो। महाविकास आघाडीन तांच्या कार्यकाळांत केल्ली उदरगतीची कामां दाखोवची नाजाल्यार आमी आमची कामां दाखोवंक शकतात अशें आवाहन मुखेलमंत्री आनी शिवसेनेचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे हांणी दिलां। नागपुरांत पत्रकारांकडेन संवाद साधतना महाविकास आघाडीन महायुतीच्यो येवजण्यो चोरल्यो असो आरोप केलो। महायुतीचे लाडकी बहीण येवजणे अंतर्गत निधी वितरण, शेतकारांची ऋण माफी हे सारक्यो येवजण्यो महाविकास आघाडीन चोरिल्ल्याचो आरोप तांणी केलो। ये महाविकास आघाड़ी सरकार जो 2.5 साल का काम उन्होंने जो किया है और हमारा 2-2.25 साल का काम महायुति का, इसके अंदर मैं ओपन चैलेंज करता हूं, बताओ आपने क्या किया है, बताओ आपने कितने काम रोक दिए और हम कहते हैं कितने काम हमने शुरू किए, कितनी कल्याणकारी योजना हमने शुरू की। मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना शुरू हमने की, उसको विरोध किया, अभी हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारी सब योजनाएं ढाप रहे हैं, हमारे सब योजनाओं की नकल कर रहे हैं। तो इसलिए लोग बहुत समझदार है। मेरी लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसानों को कर्ज माफ करने का निर्णय लिया, उन्होंने भी लिया और ये हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे और हमारी कॉपी कर रहे। इसलिए लोग को पता है ये देने वाले नहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक वाले लोग हैं। महाराष्ट्राच्या उदरगतीक नेट दिवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या यजमानके खाला परतून एक फावट महाराष्ट्रांत डबल इंजिन सरकार येवपाची गरज आसा अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्योग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलां। मुंबयत बोरिवलींत आयोजीत केल्ल्या महायुतीच्या मेळाव्यांत ते काल उलयताले। महाराष्ट्रांत एक बरें सरकार आयल्यार लोकांच्या हिता खातीर विकसीत भारत, विकसीत महाराष्ट्र आनी विकसीत मुंबय हें सपन पुराय जातलें अशें तांणी म्हळें। महायुतीच्या उदरगतीचो एजेंडो बोरिवलींत सुरू करून ताचो संदेश पुराय महाराष्ट्रभर पावतलो अशें तांणी मुखार सांगलें। खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव। बॉलिवूड या हॉलिवूड,
बीते दिनों की याद। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नॅशनल पर। विश्वापर्यंत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हजेरेंत आज डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर अमेझिंग गोंय परिशदेचें उक्तावण जालें। उद्देगीक गुंतवणुकेक उर्बा दिवपा सयत गोंयचे वेपारी तशेंच आपमजत गटांक निर्गतीची संद उपलब्ध करून दिवपाची मोख अमेझिंग गोंय ह्या परिशदेची आसा। 8 ते 10 नोव्हेंबर मजगती ही परिशद गोंयांत आयोजीत केल्या। उक्तावण कार्यावळीक आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, गोंयचे उद्देग मंत्री माविन गुदिनो, उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, वायब्रंट गोवा फाउंडेशनाचे अध्यक्ष राजकुमार कामत, अमेझिंग गोवा ग्लोबल बिझनेस समिटाचे विनय वर्मा, वायब्रंट गोवाचे उपाध्यक्ष मनोज पाटील, वायब्रंट गोवा फाउंडेशनाचे अध्यक्ष अरमान बांकले, फाउंडर ट्रस्टी रसिक नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। गोंय उद्देजकां खातीर उर्बा दिवपी राज्य आसा। वायब्रंट गोंय कल्चरल हेरिटेज ह्याच वांगडा शाश्वत उदरगती खातीर गोंय महत्वपूर्ण आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें। boundless potential of the Goa and to foster the environment that welcomes innovation, collaboration and investment. Our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's vision of Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India and Vikasit Bharat 2047, a roadmap for a developed India, and are our guiding lights. We are determined to see the Goa contribute significantly to his vision by building a dynamic economy and a sustainable future. Goa, a vibrant investment destination, Goa has always been known as a natural beauty, a rich cultural heritage and unparalleled hospitality. दोनापावलाच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर अमेझिंग गोवा ग्लोबल बिझनेस समिट 2024 ह्या कार्यावळीत उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आत्मनिर्भर भारत आनी विकसीत भारत 2047 ह्या संकल्पनेचेर राज्याची औद्योगिक उदरगत सुरू आसा अशें सांगलें। उद्देजकां खातीर गोंय सरकार भागीदारी करपाक मुखार आसतलो अशी गवाय तांणी ह्या वेळार दिली। जो वाइब्रेंट फाउंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने जो आज ऑर्गेनाइज किया है, मोर देन 51 कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड। मुझे लगता है कि गोवा के लिए दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द गोवन बिजनेसमैन, फॉर द गोवन एंटरप्रेन्योर्स टू कनेक्ट विद द ग्लोबल बिजनेसमैन। गोवा के यूथ, गोवा के सभी इंडस्ट्रियलिस्ट ये अपॉर्चुनिटी का फायदा लेंगे और ग्लोबली दे विल ग्रो देयर बिजनेस इन फ्यूचर। डेफिनेटली जिस तरह से वाइब्रेंट गोवा टोटली एंटरप्रेन्योर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप इन सभी के साथ काम कर रहा है, तो डेफिनेटली दे विल कनेक्ट all the entrepreneurs directly for the global entrepreneurs. They'll trade, they'll do the different businesses amongst themselves. पणजेतले PIB म्हळ्यार पत्र सूचना कार्यालयान पणजेत जावपा आशिल्ल्या 55व्या चित्रपट महोत्सवाचे फाटभुंयेर प्रसार माध्यम संवादाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली। 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती गोंयान 55व्या चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन केलां। त्या निमतान आज पणजेत आयोजीत केल्ल्या माध्यम प्रतिनिधी संवाद कार्यावळींत गोंयांतल्या प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी व्हड संख्येन हाजीर आशिल्ले। ह्या कार्यावळीक PIBचे प्रधान महासंचालक धीरेंद्र ओझा हांणी मार्गदर्शन केलें। ह्या वेळार हे वर्साचो चित्रपट महोत्सव डिजिटल प्रसार माध्यमांक लेगीत प्रसारीत करपाक परवानगी आसतली अशी माहिती ओझा हांणी दिली।
18 नोव्हेंबर दिसा आयोजित केल्ल्या फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स ह्या कार्यावळीत प्रसार माध्यम प्रतिनिधींनी व्हडा संख्येन वांटो घेवचो अशें धीरेंद्र ओझा हांणी ह्या वेळार सांगलें. इफ्फीच्या सगळ्या कार्यावळींची प्रसिद्धी दिवपा खातीर सहकार्य करचें अशें आवाहन तांणी केलें. ह्या वेळार PIBच्यो अधिकारी स्मिता वत्स शर्मा आनी धर्मेंद्र तिवारी हेवूय हाजीर आशिल्ले. Film Producers Association, FIAPF, and it is an assortment of culturally and aesthetically remarkable films from abroad. I mean to say that international films are also showcasing here, being showcased here, and this opportunity is very rare. और हम आपसे अपेक्षा रखेंगे कि इस फिल्म फेस्टिवल में जो फोकस है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इस बार कुछ नई चीज़ें शुरू की गई हैं. आपका एक फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स शुरू किया गया है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए. डिजिटल मीडिया के लोगों को भी एक्रेडिट किया जाए और आप अपने यहाँ के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपके खुद के अपने प्लेटफॉर्म हैं, उन पे भी इसको ले जाने का पूरा प्रयास करिए. दैट विल हेल्प रीच दिस फेस्टिवल वर्ल्ड ओवर. गोंय पुलिसाच्या घोळी वखदा विरोधी पंगडान आयतारा 7 नोव्हेंबराक केरी पेडणेच्या थोरले भाट इगर्जे लागींच्या भाड्याच्या कुडीचेर धाड घालून एका रशियन बायलेक अटक केल्या. तिचे कडल्यान 16.88 लाख रुपया मोलाचे 337 ग्राम हायड्रॉक्सी ब्युटारेट प्रकारची घोळी वखदां 36 ग्राम गांजो हस्तगत केल्ल्याची म्हायती गोंय पुलिसाच्या ANC विभागाचे पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी दिली. ह्या घडणुके विशीं म्हायती दिवपा खातीर आयोजीत पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. We had busted one pan-India network of LSD worth 1 crore rupees, one case last month. So taking information from that, we were planning, we got an information that there are possibilities of finding GHB drug in Goa. So the entire team was after that. So through our sources, technical surveillance, we were able to narrow down on a Russian DJ. She used to play in low parties, small parties. So in a raid we conducted, we found around 300 grams of GHB and around 30 plus grams of ganja. नामनेची कोंकणी साहित्यीक श्रीमती मीना सुरेश काकोडकार आज वयाच्या 80 वर्सां पिरायेचेर संवसाराक अंतरल्यो. लघुकथा, निबंध, कादंबरी तशेंच बाल साहित्याचें म्हत्वाचें योगदान तांणी कोंकणी भाशेंत दिल्लें. तशेंच वास्तू ही तांची फामाद कादंबरीचो अणकार कन्नड तशेंच इंग्लीश भाशेंत जाला. कोंकणी साहित्यीक क्षेत्रांत तांकां वट्ट 20 पुरस्कारांनी भोवमानीत केला. तातूंत साहित्य आनी अनुवाद ह्या दोनूय विभागांत तांकां 2 साहित्य पुरस्कार मेळ्ळ्यात. तशेंच साळकातलो जादूगर ह्या बालनाट्याक तांकां वात्सल्य पुरस्कार फावो जाल्लो. ते भायर यशोदामिनी पुरस्कार, गोंय राज्य पुरस्कार, भाशा मंडळाचो पुरस्कार, सर्गेस्त नरसिंह दामोदर नायक पुरस्कार तशेंच कुळागर पुरस्कारान तांकां भोवमानीत केल्ले. खबरापत्रांत घेवया आनीक एक ल्हानचो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर. विश्वा उपरांत येवकार पळय मुखावेल्यो खबरो.
जम्मू काश्मीरात 370 कलम परतून लागू करचे ह्या मागणे खातीर विधानसभेतलो गोंधळ आज तिसऱ्या दिसाय सुरूच आशिल्लो. आमदारांनी केल्ल्या घोषणाबाजीक लागून सभाघरांत तणावाचें वातावरण निर्माण जाल्लें. धक्काबुक्की आनी घोषणाबाजींत अवामी इतिहाद पक्षाचे आमदार खुर्शीद अहमद शेख हांकां मार्शला वरवीं सभाघरा भायर काडलें. कलम 370 परतून लागू करपा विशींचो प्रस्ताव जम्मू काश्मीराचे उपमुखेलमंत्री सुरिंदर चौधरी हांणी सभाघरांत मांडिल्लो. तो फाटीं घे मेरेन विधानसभेचें कामकाज चलोवपाक दिवचे नात अशी भुमिका भारतीय जनता पक्षान घेतल्या. काश्मीर विधानसभेत सुरू आशिल्ल्या घडणुकेचेर छत्तीसगडाचे मुखेलमंत्री विष्णू देव साय हांणी तिडक उक्तायल्या. पत्रकारां कडेन उलयतना तांणी 370 कलम परतून लागू करपाचो जम्मू काश्मीर विधानसभेन पारीत केल्लो प्रस्ताव निंदनीय आसा अशें सांगलें. जम्मू काश्मीरात सुरू आशिल्ल्या घडणुकांचेर तांणी खर टिका केल्या. केंद्र द्वारा धारा 370 और 35 को हटाया गया है, तब से जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है, अमन चैन स्थापित हुआ है, वहां शांति आई है और जम्मू कश्मीर में इसके बाद आतंकवाद की घटनाओं में 70% की कमी आई है, नागरिकों के मृत्यु में 80% की कमी आई है और विदेशी नागरिकों के पर्यटन में 300% का इजाफा हुआ है. जम्मू कश्मीर का बजट 70% बढ़ा है और आतंकवाद वहां पर मात्र 2-3 जिलों में सिमट कर रह गया है. वहां जो मतदान 5-7% होता था आज बढ़कर 50% हो गया है. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुके खातीर आता साबार पक्षाचे म्हालगडे फुडारी प्रचार कामात लागल्यात. भारतीय जनता पक्षाचे वडील फुडारी आनी केंद्रीय घर आनी सहकारिता मंत्री अमित शाह हांणी आज सांगली जिल्ह्यातल्या शिराळा हांगा प्रचार सभेत वांटो घेतलो. शिवसेना उबाटा गटाचे मुखेली उद्धव ठाकरे हे अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण करता असो आरोप तांणी केलो. वक्फ बोर्डाक दिवपी सुवातींचेर उद्धव ठाकरे हांणी जाहीर उलोवप करचें अशें आवाहन लेगीत तांणी आपल्या उलोवपांत केलें. जम्मू काश्मीर विधानसभेत 370 कलमावेल्यान सुरू आशिल्ल्या बोवाळ फाटल्यान काँग्रेस पक्ष आसा असो आरोप लेगीत तांणी केलो. नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं है. अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए. कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है. मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार उदरगतीच्या नावाचेर आदिवासीयांचो जमनी लुटपाचें काम करता असो आरोप काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी केला. झारखंडात आयोजित वेंचणूक भौशीक प्रचार सभेत ते उलयताले. आदिवासींच्या भुरग्यांनी डॉक्टर, इंजिनियर, आदवोगाद जावंक जाय अशी आस्त तांणी आपल्या उलोवपांत उक्तायली. नया शब्द निकाला है, विकास. विकास का मतलब जहां भी आदिवासियों की जमीनें उठा के ले जाओ, यह है इनका विकास. और हम चाहते हैं कि अगर आपकी जमीन जाए तो आपसे पूछ कर जाए, और अगर आपने अपनी जमीन दी तो आपको उस जमीन का सही दाम मिले. हम चाहते हैं कि आदिवासियों को शिक्षा मिले, उनके बच्चे, आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने.
विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ऑस्ट्रेलियाच्या भेटेर गेल्ले. तांणी आज आपले समपदस्थ पेनी वॉंग हांच्या वांगडा वेगवेगळ्या राजकीय विशयाचेर भासाभास केली. ते उपरांत डॉक्टर एस जयशंकर हांणी सिंगापोर हांगा आयोजीत 8व्या राउंड टेबल आशियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टँक ह्या विशयावयल्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेंत वांटो घेतलो. भारत आनी एशियन देशांमदीं हरीत विशयावयल्यान एकमत जालां. ग्रीन हायड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन शिपिंग ह्या सारक्या विशयांचेर उभय बाजू कडल्यान प्राधान्य दिलां अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. India and ASEAN are today more focused on realizing the value of green hydrogen and green ammonia. We are preparing for an era of electric mobility, green shipping and green steel. Our businesses will have to adjust accordingly. The digital world also opens up new possibilities as we all seek to collaborate to establish more payment platforms, data centers and semiconductor facilities. The international economy is also contemplating changes that go beyond just technology. The unevenness of the spread of talent and the availability of skills is today actually a very significant concern. It will be felt even more as we enter deeper into the knowledge economy and the requirements of AI. आज छठ पुजेचो निमणो दीस आशिल्लो. देशभरात बिहारासयत कांय राज्यांत उदेंत्या सूर्याची पुजा केली. ते उपरांत प्रसाद घेवन 36 वरांचो उपवास सोडलो. 5 नोव्हेंबराक सुरू जाल्ल्या ह्या उत्सवाचो आज सूर्यपुजेन समारोप जालो. हो उपास आपल्या भुरग्यांच्या दीर्घ आयुश्या खातीर बायलां करतात. गोंयांत लेगीत मिरामार दर्यादेगेर काल सांजे छठ पुजेच्यो कार्यावळी जाल्यो. तातूंत उत्तर भारतांतल्या भाविकांनी व्हडा प्रमाणात भक्तिभावान वांटो घेतिल्लो. ही आसात कांय खिणचित्रां. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.5 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 23.7 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रशासनांतलो भ्रश्टाचार ना करपा खातीर गांभीर्यान उपाय करप जाय. नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या सतर्कता जागृताय सप्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्याक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी उक्तायलें मत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू बिरेस्ताला लष्करी गणवेशांत INS विक्रांत ह्या विमानवाहू युद्ध नौकेचेर वचून भारतीय नौदळाच्या कवायतींची केली पळोवणी. राष्ट्रपती पद आपणायले उपरांत द्रौपदी मुर्मू हांची पयलीच युद्ध नौकेचेर भेट. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक लागला नेट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची धुळे आनी नाशिकांत जाल्यार गृहमंत्री अमित शाह हांची सांगलीत जाली भौशीक प्रचार सभा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर अमेझिंग गोवा 2024 ह्या उद्योगीक गुंतवणूक विशयक आंतरराष्ट्रीय परिशदेचें जालें उक्तावण. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हांचे सयत मानेस्तांची हजेरी. आनी 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगतीं गोंयांत आयोजीत केल्ल्या 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या फाटभुंयेर प्रसार माध्यम प्रतिनिधीच्या संवादाची कार्यावळ. PIBचे प्रधान महासंचालक धीरेंद्र ओझा हांणी केलें मार्गदर्शन. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.